नमस्कार. मिड डे गोवात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. पावसात पंचायत वेंचणुको शक्य ना. 3 म्हयन्या उपरांत पावस सोंपतकीच घेवची. ओबीसी आयोगान आरक्षणाक काम सुरू करचे, ट्रिपल टेस्ट घेवची आनी रिपोर्ट वेंचणूक आयोगाक दिवचो ह्या सगळ्यो सुचोवण्यांची फायल वेंचणूक आयोगा कडेन धाडल्या. वेंचणूक आयोगान आतां निर्णय घेवचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. मायनिंगाची पिटां राखूंक कंपन्यो तयार जाल्यात काय म्हूण विचारल्यार मुख्यमंत्र्याचें मौन. पंचायत निवडणुकीचेर सरकारान एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करपाचें ठरयलां. पावस असल्या कारणान आमी 3 म्हयन्या निवडणुका पावस जाल्या उपरांत घेवच्यो आनी ट्रिपल टेस्ट करपा खातीर कमिशनान ताजेर वर्किंग करचें आनी ट्रिपल टेस्ट घेवची आनी रिपोर्ट सबमीट करची. ही सगळी रिकमेंडेशन्स घालून फायल इलेक्शन कमिशना कडेन धाडल्या. सो इलेक्शन कमिशनान हा पयलीं हो निर्णय घेवपाचो. आदिवासी समाजाक वेंचणूक आरक्षणाविशीं केंद्र सरकार आनी वेंचणूक आयोगा कडेन उलोवप चल्लां. मुख्यमंत्री सांगता, कितलीं वर्सां जालीं खंय हो समाज वेंचणुकेक आरक्षण मागता. सांग्यार आदिवासी संशोधन केंद्र फार्मागुड्यार आदिवासी संग्रहालय बांदपाचे मुख्यमंत्र्याचे प्रेरणा दिसाच्या सुवाळ्यात उतर. केंद्रा कडच्यान खंय फंड आयला. निश्चित रित्या आमी ह्यो सगळ्यो गजाली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया लेवलाचेर आसतल्यो किंवा बाकीच्या कन्सर्न म्हणजे ट्रायबल कमिशन आसतले किंवा पॉलिटिकल रिजर्वेशन्स त्या पॉलिटिकल आपल्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या लेवलाचेर आसतले, इलेक्शन्स कमिशनाच्या कडेन सगळ्यो गजाली फॉलोअप करीत आसा. तेंच्या हक्काचें स्थान हे ट्रायबलाक मेळचें हाच्या खातीर सरकाराचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका निश्चित खात्री आसा की येता त्या काळात हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तांकां मेळटल्यो. राना हक्काच्यो 135 सनद खंय आदिवासी लोकांक दिल्यात. 10,000 फॉरेस्ट रायट सनद पेंडिंग आसात. फाटल्या 2003 पासून ते 2022 पर्यंत फर्स्ट टायम म्हणजे म्हज्या मुख्यमंत्र्याच्या कार्यकाळात 135 जाणांक आमी सनदी दिवपाक शकले. 135 लोकांक आमी त्यांच्या जागेच्यो सनदी ह्यो हँडओव्हर केल्यो. हे म्हज्या मनाक समाधान आसा. म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात जवळपास ना म्हटलं जाल्यार 1000 ते 1,500 लोकांक हे आमी तेंचे फॉरेस्ट रायट एक्ट सनदी जी आसा फुडल्या पूर्ण गोंयभर म्हणजे 10,000तले मिनिमम एका वर्सा भितर 1,500 सनदी आमी दिवपाक शकतले. अशा पद्दतीन आमी एक्सपेडायट करीत आसा. बाकीच्या सगळ्यांचे जर एक्सपेडायट म्हणजे बेगीन जाले एक्सपेडायट जाल्यार 2 ते 2.5 वर्सांनी ज्यो सगळ्यो केसीस आसा ह्यो सगळ्यो केसीस आमचो क्लियर करपाचो प्रयत्न आसा. उठान प्रेरणा दीस मनयलो. 2027 तरी आदिवासी समाजाक वेंचणुकेक आरक्षण दिवचें म्हूण उठा मागता. राजकीय आरक्षण हो घटनेनुसार दिल्लो आमचो अधिकार आसा. गोंयांत 12% पॉप्युलेशन आसा. हे आज सेन्ससाचे आंकडे आमचे कडेन आसात. ह्या सगळ्या आधाराचेर सुद्दां येणाऱ्या विधानसभेक आमी गोंयचे ट्रायबल चार इलेक्शनां आमकां चुकले कडेन आसतात. 2003, 2007, 2011, 2017 आनी 2022. आता फुडली निवडणूक आसा 2027. हांव अभिनंदन करता 4 आमचे आमदार जे विदाउट रिजर्वेशन हांगा आज निवडून येयल्ले आसात. आमचे काणकोणचे आमदार मागीर प्रियोचे आमदार आमचे गोविंद गावडे, गणेश गांवकर, एंथोनी वाज आनी हेज्या बरोबर सुद्दां आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसपाची अत्यंत आवश्यकता आसा. स्टुडंटा खातीर महेश घाडी आणि साहिल मांद्रेकर. 7 वरां धडपड करून निमाणे दवरले कालव्यातल्या बैलाक साल्वार केलो एकदाचो. काम अर्दवट सोडिल्ल्या कालव्यात बैल पडिल्लो. ध्यान फाउंडेशन आनी फायर ब्रिगेडीन मेळून ताका भायर काडलो. कालवो फाटली 20-25 वर्सां जाली तस्सो सोडला. सरकारान ध्यान फाउंडेशनाक जनावरां रेस्क्यू करूंक जाय ती बचाव सामग्री दिवची म्हूण आमदार मागता. आमच्या फायर ब्रिगेड तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशें आमचे स्थानीक हांगासले लोक आमचे पुलीस हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी खूब प्रयत्न करून हे काडले कडेन आसा. हांवें ऑलरेडी आमच्या PI फातोर्डा सांगला की जे ओपन दवरला
हितून आतां परतून कितें जावपा ना इन्सिडंट इमिजिएट एक्शन घेवपाचें आनी फाल्यां कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियरांक म्हाका साठी WRDक पडटा WRD इंजिनियरांचेर तूं फाल्यां आपोवन ऑर्डिनरी केस रजिस्टर करपाचें आनी एक कशें ओपन दवरला हे तेंची चवकशी करप सांगला आनी अशें परतून इन्सिडंट जावपा ना की हो हायवे रोड आनी जस्ट एक अर्दे मिटराचेर हो हॉल आहा ते हॉल सामको ओपन असल्या कारणान कितले एक्सिडेंट जाले असले कोणाक खबर हय सांग बहुत बढिया जय श्रीराम एट द लास्ट हर हर महादेव एट द लास्ट आम्ही लास्ट 4 गेल्ले आणि हे 5 ते 6 वरांचे जे हेंची मेहनत करून कशें करून ध्यान फाउंडेशन टीम आमचो प्रसाद भाई आमचो किशोर भाई सगळ्यांनी मेळून हो पर्याक्रम करून दाखयलो आणि नंदी बैलाचो जीवन वाचवलो आम्ही धन्यवाद करता उल्हास तुळेकर सराक जेंच्यांनी ऐन टायमाचेर येवन जे कितें हेल्प करू शकता ते सुद्धा तेंच्यांनी केले म्हणून तेंचे आम्ही धन्यवाद करता. मये पांडव वाड्यार शेतकारांक मातशी थाकाय तांच्या शेताकडेच्यान वतल्या नाल्याक राखणे वणत बांदपाचें काम सुरू जाला. आमदार प्रेमेंद शेटान बुन्याद घाली. शेतकार कितली वर्सां जाली थंय राखणे वणत मागताले. कामाचेर 43 लाखांच्या खर्चाचो अदमास. 290 मीटर लांबीचो हो नालो पयलीं सुरवात जाता थंयसून 65 मीटर दोशी वाटेनसून कॉन्क्रीटची भिंत येतली आनी तेच्या नंतर लांबी लांब आसलेलो नालो 165 मीटर लांब दोशी वाटेनसून लॅटरायट स्टोन म्हणजे चिऱ्यांनी बांदून कंप्लीट व्हाळ आहा तो हेज्या खाडीक जॉईन करतले अशा स्वरूपाचें हे काम आसा आनी ह्या कामाचो फायदो हे सबंद जे कातर म्हणजे काल्ले खजान आहा हे खाल्ल्या खजान शेताचे शेतकारी जे आहा तांकां सगळ्यांक लाभ जातलो. हांव जशें आयज फर्नांडीस आनी मॅडम गोम्स जी जाणटी जावन सुद्दां हांगा शेत करता आनी आमच्या सारक्या युवकांक इन्स्पिरेशन दिता हे एस्पिरेशन आमी घेवन आमच्या युवकांनी घेवन आज शेतां करपाची अशी तेंच्यांनी दिशा आमकां दाखोवन दिल्या. सरकार असल्या कामाक फुडें सरतले आनी आमचो शेती प्रधान जो मतदारसंघ आहा तो राखून दवरपाक चडांत चड शेती पिकोवपाक लागून आमी सदैव जनते वाटसून रावतले आनी अशा कामाचो प्रारंभ म्हणटा तो आयज जसो जालो तसो अनेक जाग्याचेर जे आमकां जे योजना आमच्यो करपाच्यो आहा तश्यो करीत रावतले. आयच्या ह्या क्षणी सगळ्या शेतकार भावांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. नुवे फातोड्ड्या शिमेवेलो पोर्तुगीज तेंपावेलो सांकव सामको गलगल्याक आयला. हालींच तांची एके बाजूची धडूय कोसळिल्ल्यान चडूच धोको जाला म्हूण थळाव्यांनी इश्यू केला. काम करपाक बॅरिकेड घाल्यात खरे मात कितले दिसूच जाले थंय कसलेंच काम चालू जाल्लें ना. अपकीर्त जावचे आदीं खंय सरकारान दोळे उगडचे. नुवें बॉर्डर आनी फातोर्डा जिदोंद्यार मारगांव स्टार्ट जाता थंय हो कालवट पळय आहा सांकोड आहा तो इतले वायट परिस्थितीन बिगडलेलो आहा आनी हे कालवटा म्हाका दिसता उणें म्हणल्यार मोर दॅन 70 वर्सां जावपाक जाय. ताचेर कोणाकूय पडोन वचना ना म्हूण नुवेचे आमदाराक पडोन वचना ना म्हूण फातोर्डेच्या आमदाराक इंट्रस्ट ना. आयज त्यांनी हो कालवट हो सांकोड पळय आहा हो मेन हायवेचेर चालू रिपेर करपाक म्हणून सायडीन बॅरिकेड घालून रस्तो ओशीर केल्लो आहा आनी जेन्ना माडगांवच्यान गाडयो पासार जाताना हांगासर स्लो जावन एक ट्रॅफिक सोडून ट्रॅफिक ना तेन्ना पास जाता. आनी आतां आमी ह्या पावसाच्या दिसांनी लागीं आहा. हांव नको हे आमच्यो ऑथॉरिटीज पळय आहा त्यो केन्ना हेचेर एक्शन घेतल्यो. आनी इतलो तो डेंजर जालो हा ब्रीज की लोक आमी हांगा गांवचे म्हणून जाणाय कितें तिंगा प्रॉब्लम आहा म्हूण पूण भायले कोणूय येता दुसरे गांवचे तांकां तें बहुत चडशें डेंजर जालोलें आहा आनी केन्ना कितें एक उपयोग दिवंक जावपाक शकता हांगा. क्रायम ब्रांचीन IPL बॅटींग आनी जुगाराचे रॅकेट फोडले. परवरी एका हॉटेलांत 4 जाणांक अटक. सुनील धुनका, विजय मोतीजा, हिरो उदासी, अनिल रोचानी चौगूय महाराष्ट्राचे. तांचे कडच्यान लॅपटॉप, मोबायल, 1.25 लाख कॅश आनी जुगाराची सामग्री जप्त केल्या.
चौगांकूय क्रायम ब्रांचीन रेड हँडेड धरले. काँग्रेसीचो हेवीवेट फुडारी कपिल सिब्बल अखिलेश यादवाच्या समाजवादी पार्टीचे वाटेर. समाजवादीच्या तेक्यान सिब्बलान राज्यसभेक अपक्ष अर्ज भरलो. आपणे 16 मायाक काँग्रेस सोडल्या. उदयपुरात 13 ते 15 मे काँग्रेसीचे चिंतन शिबिराक सिब्बल नाशिल्लो. 2024 मोदी बीजेपी आड मोठी युती करपाचो संकल्प घेवन सिब्बल भायर सरला. G23 कॅम्पातलो आनीक एकलो फुटलो. देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें. हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे. मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा. मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मिळूया. मुरगांव पालिकेन डॉक्युमेंटाचे डिजिटायझेशन सुरू केला. GELक कॉन्ट्रॅक्ट दिला म्हूण नगराध्यक्ष दामोदर कासकरान मिडियाक सांगले. डॉक्युमेंट सोदपाक खंय वेळ लागता म्हूण डिजिटायज करतात. पालिका बिल्डिंगेचे खंय रिपेर चल्ला. लोकांक मातसो त्रास जातलो. मात बिल्डिंग जातकच ती गोंयची नंबर 1 पालिका इमारत आसतली. हे पावसान जावपाचें ना. एटलीस्ट अनदर 6 मंथ तरी ताका जाय कंप्लिशन. पूण टेम्पररी इनकन्विन्स फुडें तुका बरी बिल्डींग मेळटली अशें दिसता तुका? शुअर हे बिल्डींग कंप्लीट जाल्या उपरांत वन ऑफ द बेस्ट म्युनिसिपालिटी बिल्डींग जातली आमची. सद्याक कावंटर बी खंय शिफ्ट केल्ले आसा? सद्या कावंटर आमचे जे पयलीं ते एक्सायज डिपार्टमेंट आसलें तेतून शिफ्ट केल्ले आसा. पेमेंटाचे कावंटर बी? हय. दामू बाबा, आनीक आयकूंक येता की हांगा डिजिटलायजेशन ऑफ रिकॉर्ड तुमी चालू केला. कितें आमी 29 तारखेक जी मिटींग घेतलेली, कॉन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग घेतलेली, तेतून आमी डिसायड केल्ले की जे आमचे फायली आमकां जाय तेन्ना मेळना, ताका लागून आमी एक डिसिजन घेतलेलें की डिजिटायजेशन करपाचें. त्या प्रमाणे आमी हे काम डिजिटायजेशन करपाच्या हातीन घेतलेलें आसा. खंयची एजन्सी अपॉयंट केल्ली आसा? ती GL गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड. ओके. आनी सद्याक कितले म्हणसर जालें डॉक्युमेंटेशन रेडी जालां? कितले? ताका एक टार्गेट दिला, त्या प्रमाणे ते काम चलतलें. कितले म्हयने बी लागतले अशें कितें अंदाज बी कितें आसा? तें हांव सांगूंक शकना. म्हटल्यार आमी जो प्रोसेस हातीन घेतला तो कंप्लीट करतले. वास्को पालिकेचे पोन्ने नुस्त्या मार्केट कितली वर्सांच तेन्नाचो आमदार नगरसेवका मदल्या कोफुसांवाक लागून बंदूच आसा. फळभाजीवाले आनी बाजारकारांक रस्त्यार बसचें पडटा म्हूण काँग्रेसीन इश्यू केला. म्हयनो फाटीं खंय पालिकेन हे मार्केट 15 दिसांनी उक्ते करपाचो थाराव घेतिल्लो. अजून कांयच हालचाल ना. शार नियोजन मंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. हे फिश मार्केटान अंदर फिश मार्केट थिंगा वेजिटेबल मार्केट आसलें, मटन शॉप आसलें, चिकन आनी ते बी गांवठी चिकन मेळटालें. आनी एक बरें मुवमेंट जातालो मार्केटाचे भितर आनी बिजनस खूब जातालो. कितें लोक भितर येता जाल्यार फीश घेता जाल्यार ताका मातशें कितें आनी वेजिटेबल हे सगळे घेतात. कितले वर्सां ते मार्केट बंद जालो. मार्केट बंद जालो आफ्टर लॉंग टायम मार्केट रिन्युएटाक घातलें. रिन्युएटाक घालून ऑलमोस्ट जाल्लें की देर वॉज अ टसल बिटवीन MLA आनी लोकल कावन्सिलर ऑफ वॉर्ड नंबर लोकल कावन्सिलर. ते हांवें केला आनी हो म्हणटा हांव केला म्हणटा. सो तेजे हितून ऑलमोस्ट 1.5 years जाले मार्केट रिन्युएट जावन. 1.5 years अजून ते स्टार्ट करना. सो देर वॉज अ मिटींग इन द म्युनिसिपालिटी ऑन 29 टेकिंग अ रेजोल्युशन सेईंग दॅट आमचे लोकल एकेन मिसीस सालकारान सांगलेलें की विदीन 15 days आफ्टर द रेजोल्युशन 15 days आमी मार्केट ओपन करतले म्हणून. हांवें 15 days टायम दिलें आनी एडिशनल ताका 10 दीस दिलो. आयज पर्यंत मार्केट ओपन जाना आनी तेणी वर्ड कितें यूज केल्ले टेक्निकल प्रॉब्लम आसा. तुमचे कडेन इतले बरे बरे प्लेसीस आसा म्युनिसिपालिटी कडेन, आयज तुमी कांयच युटिलायज करना. फक्त ह्या हांवें केला ते हांवें केला. सो अंडर चॅम्पियनशीप कोणाची आमी कोणा कडेन उलोवप करता. हांव आयज आमचे ऑनरेबल अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर कडेन रिक्वेस्ट करता, सर तूं TCPन एक बरें डिसिजन घेवपाक लागला. सो यू टेक अ लीड इन अर्बन डेव्हलपमेंट ऑल्सो आनी सी दी आमची म्युनिसिपालिटी एक बरें फंक्शन जावन दी.
गोंय ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हूण प्रमोट करूंक जाय. गोंयांतूच खुबशे स्पॉट आसा. दोनापावला जेटीचें काम जाग्यार घालूंक जाय. लोकल आमदारा कडेन उलोवन मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करून दोनापावला जेटीचें काम बेगीन जाग्यार घालूंक जाय. स्टॅच्यू रिस्टोर करपाक जाय. हो स्टॅच्यू प्रायझलेस. तो हांगासर आसप आनी ताची परवड जावप बरोबर न्ही अशें रोहन उलयलो. व्ह्यूइंग गॅलरीज नवे कन्सेप्ट कितें करूंक मेळटा, हाऊ कॅन बी प्रमोट दीस डेस्टिनेशन, हाऊ वी कॅन प्रमोट दीस प्लेस, हे विचार करपा खातीर पयले टू कम एंड हॅव अ लूक एट द सेटअप इज वॉट वी हॅव कम. म्हाका आतां लास्ट याद जाता की फंक्शन हांगा जाल्लें तें लास्ट इफीचें म्हाका दिसता बाब मनोहर पर्रीकरान तेन्ना एक डिनर होस्ट केल्लें. आय थिंक दीस आर प्लेसीस वेर वी नीड टू रियली प्रमोट. वेन वी गो इन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वी सी डिफरंट थिंग्स. वेन वी हॅव सच अ ब्युटी इन गोवा इट सेल्फ वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टँड. म्हणजे घरातली मुर्गी दाळ बराबर म्हणटा ती. So I think it's time that we get focused on the infrastructure we have created to promote it to the right people. So as we engage with the PR and the other teams together to promote these particular locations in the right direction and promote Goa as a destination, places like Donapaul find a special place for domestic and international tourists. की केन्ना स्टार्ट जातले, केन्ना आमी करूंक शकता हे रोखडेंच तुमकां आमी we will come back with the dates. We need to have a O&M and everybody in place, get the parking in place. There are some issues of parking, there are some sub judice matters, so we need to review the whole thing. Sakili jetty and complementing the parking, so residents को त्रास जायना, वयल्यानू प्रॉब्लेम जायना आनी आमकां हांगा सकयल कितें करपाक मेळटा तशी वेवस्था तयार करतले. लोकल MLA कडेन घेवन उलोवन जातकर आमी आमचे कडेन उलोवन मुख्यमंत्री कडेन डेट घेवन वी विल ट्राय एंड ओपन द लिस्ट. स्टॅच्यू आतां इमिजिएटली परत रिस्टोर करपाक लायला एज इज वेर इज बेजीस. पूण तो स्टॅच्यू इज गॉट इमेन्स व्हॅल्यू. तो स्टॅच्यू हांगा आसप आनी करोड जावप आमच्या फुडें ही ऑल्सो नॉट अ रायट थिंग. वी नीड टू फायंड अ आन्सर टू दीस. सो आय थिंक वी नीड टू टेक पीपल इन टुगेदर, discuss and then decide. It is not me as a tourism minister just taking decisions. Local MLA needs to be spoken to. Tourism department तकलेन कितें आसा तें समजून घेवपाक जाय. But this type of things monumentally need to be archived and kept. कित्याक ते तांचो व्हॅल्यू जो आसा इज दे आर प्रायसलेस. गोंय सरकार न्यू इयराक 26 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर मजगती स्वताचो म्युझिक फेस्टिवल दवरपाचो प्लान करता. पर्यटन मंत्री रोहन म्हणटा सरकाराक स्वताचो म्युझिक फेस्टिवल करपाक येस आयलें जाल्यार सनबर्नाक गोंयांत स्वात मेळची ना. पर्यटन खात्या कडेन EDMA खातीर अजून मेरेन तरी खंय कोणेच संपर्क केल्लो ना. सनबर्नाचे जायराती विशीं मंत्र्याची जाप. सनबर्नान केला जाल्यार म्हाका खबर ना कोणें परमिशन दिला जाल्यार. टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन कोण येवना आनी परमिशन मागूंकूय ना. एज गोवा गव्हर्मेंट वी आर दिस इयर ट्रायंग टू क्रिएट अवर ओन फेस्टिवल. आमचे ओन फेस्टिवल जातले काय ना हाचेर विचार सध्या चालू आसा. इफ वी आर एबल टू क्रिएट अ फेस्टिवल इन डिसेंबर एट द सेम टायम विच विल बी हॅविंग अ डिफरंट फ्लेवर ऑन द सेम लायन्स देन वाय नॉट. हाचेर सध्या चालू आसा. पूण सनबर्नान समज सोशल मिडियार घाल्यार आय थिंक ही शूड अंडरस्टँड दॅट ही नीड्स परमिशन्स फ्रॉम गोवा गव्हर्मेंट. एवरी टायम तो येतलो ग्रांटेड घेतलो अशें जायना. We welcome such type of thing, but not at a thing of taking governments for granted. So one is what we are visualizing of getting our own festival this time during that particular time. ती करपाक आमचे ऑलरेडी विचार चालू आसा. ते विचार फुडें आसा जाल्यार म्हाका दिसता सनबर्न मे नॉट फायंड अ स्पेस. No, we are working out. EDM is required to attract certain calls, but we want to do a week-long festival or something which will be there. 25, 26 समज झाले. 26, 27, 28, 29, 30, 31 5 दीस मेळटा. आमी 26, 27, 28 कित्याक रावपाचे? कित्याक फूल 31 तारीख पर्यंत करचे न्ही? सो थोडे आमचे विचार चालू आसा. वी नीड टू सी हाऊ वी कॅन डू इट. एंड इफ गोवा कॅन क्रिएट इट्स ओन आयडेंटिटी IP फॉर गोवा, देन वाय नॉट? अ फेस्टिवल ऑफ गोवा शूड बी टुमॉरोलँड खंय तरी आसा जाल्यार आयडेंटिफायड दॅट स्पेस. Goa should start identifying in this manner whether we are ready, we are not ready, or we should be seeing is what we are contemplating. When करतले festival, then we can do it in a much better way. Only thing we need to have our things right. So सनबर्नान समज केल्या फेस्टिवल आजपर्यंत टुरिझम डिपार्टमेंटाकडे कोण परमिशन मागपाक येवना. एवरी इयर तो ते करता जाल्यार ह्या फाटी आमी खपून घेवचे ना. If he has to understand and he has to understand government and governance, he has to first take permission from the government and then think about putting his festival right. जेन्ना हांगा येवकूच ना आय कांट कमेंट. इट इज हिज ओन वे ऑफ पुटींग थिंग्स. बट आय कॅन ओनली से की तुवें जो टॉपीक विचारला तातूंत वी हॅव अ आयडिया दीस इयर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.